मगळ भाव भयणीनो भुरग्यांनो तुमकां समेस्तांक हांव ह्या देवस्तुतेक मोगाचो स्वागत मागता. सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या स्वर्गारोहणाची परब आमी आचरण करच्या वक्ता एका मनाची एका काळजाची जावन एमिसाचें बलिदान भेटोवया, एकामेका खातीर आमी मागया. हे संदर्भार आज विशेष करून जल्मा दिसाक अर्गासावन मिसपेटयता रियोन कोरिया रुजाईवडो, तशेंच जल्मा दिसाक अर्गासावन मिसपेटयता क्रिस्विन मॅथ्यू सिक्वेरा नित्यादर वडो. तांचेर देवसोद विशेष करून मागता आसतना देवतीन रिटा पिरेरा मॅग्मिसिता सायमन आनी एलन पिरेरा नित्यादर वडो, तशेंच देवान आपणाक केल्ल्या उपकारांक अर्गासावन मिसपेटयतात प्रिया डिसोजा निकुटाम रुजाई वडो. ह्या सर्व देवसोद मागया. आमा समेस्तां बसोद मागया. जे कोण मागतान वसिलांचो उडास कडून तांच्या बसोद ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाच्यानो एक कुटुंब जावन ह्या देव तेंपलांत आमी जमा जाल्या. आज आमी जेजूच्या स्वर्गा प्रवेशाचें फेस्त आचरण करता. आयची देवस्तुती सुम्याचो साक्षी जावंक उलो दिता. पुनर्जिवंतपणा उपरांत आपल्या आपोस्तलांक दिश्टी पडोवन धैर्य दिल्लो जेजू परत तांकां सांगाता हाडटा, आपल्या स्पिरितान भरता आनी मुखल्या पंतवानाक तांकां तयार करता. आमी मिसावान मागण जावन सोम्याचें मिसांव मुखार व्हरचें मिशनरी जावन सोम्याची कृपा ह्या मिसा वेळार मागया. मगळ भाव भयणीनो, जेजूचें स्वर्गारोहण देवाचो अधिकार कितें म्हणलें आमकां दाखोवन दिता. सर्गा संवसार सोदनी जेजू क्रिस्त सोडवंदार आमचो सोमी त्या वैभवांत भितर सरचें खंडीत वाचपी आनी ताच्या राज्याचे सांदे जाल्ले आमी त्या वैभवांत रीत गोंकू साध्य आसा आनी असलें पवतें जिवीत जिवंक जाय जाली कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. एक घडी बोर आमी दोळे धांपी आमी केल्ल्या पथकाची दूख धरया. नितळ काळ समोन आनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. समिया तुजें उतर आमकां सगळींचें राज जोडूंक आदार दिता. ह्या उतराचो तिरस्कार करून तुका दुखयलां पश्चात्तापन बक्षणे मागोन म्हणटा हांव. सोम्या काकुळकर सोम्या काकुळकर. मगळ जेजू, तुजें जिवीत सामकें एक आदर्श. तुज्या जिविताच्या पावलांनी चलोवंक हर प्रयत्न करी जाय म्हूण तूं आपयताय. पूण आमी तुज्या जिविताच्या पावलांनी चलोवंक चुकल्या, दुसऱ्याच वाटेन आमी समकल्या. ह्या मुखांतर तुका दूख दिलां. समिया पश्चात्तापन बक्षणे मागोन म्हणटा हांव. क्रिस्ता काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर. तूं म्हणटाय समिया हांव जावन आसा सत वाटनी जिविताची वाट तुंच, सताची वाट तुंच. ही वाट सांडून आमी आमच्याच वाटेन जेल्या. रागाची, मसराची, हग्याची, फारीकपणाची, पेल्याच्या दुसवण्याची वाट आमी समकोन तुजे विरोध गेल्या. सोम्या पश्चात्तापन बक्षणे मागोन म्हणटा हांव. सोम्या काकुळकर सोम्या काकुळकर. तकली बगोवन देवाची काकुळत मागया. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवं. महिमा 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 देवा सर्गी आणि शांती ताच्या इस्ला संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्वपदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता.
तुझ्यातून वैभवापासून आम्ही तुका वाकता सोमिया जेजू ख्रिस्त बापाच्या एकल्या स्फुता सोमिया देवा देवाची शिली तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूळ तू बापाच्या उजव्यात बसता आमचे मागणे मानून घे ही त्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया एक घडी डोळे दांपून आमच्या गरजंगातीर मागे देवा आमच्या बहुमोगाळ महिमेवंत बापा तुझं पोत जेजू आईच्या दिसा सर्गार सोडून गेलो ताच्या सर्ग प्रवेशांत आमचे मनशाचे बसताणे उबारून वेले ताची महिमा आमचेच महिमेस बरोबर असो कित्याक तो आमचे मस्तक आनी आमी ताचे कुडीचे सांदे यावर त्या गुटापासून संतोष बरी काळजान आमी तुका दिन वाचताव आनी ह्या संतोषान आनी बरोवशान आमकां सदां जियेशें कर म्हूण आमी मागताव आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप म्हज्या ग्रंथाच्या पयल्या भागान ए थियोपिला जेजून आपलें काम सुरू केलें तो वळटावन ताका सर्गार उबारून व्हेलो तो दीस पर्यंत ताणें केल्ल्या आनी पवित्र आत्म्या मारिपात आपणे विसून काडलेल्या धर्मदूतांक ताणें शिकयल्ल्या सर संगते विशयान हांवें बरयलां आपल्या मरणा उपरांतल्या काळार आपूण परत्यान जीवन जाला म्हूण साबार रुजवतांनी ताणें तांकां दाखोवन दिलें 40 दीस पर्यंत तो तांकां दिश्टी पडलो आनी देवाच्या राजा विशयान तांचे लागीं उलयलो एक फावटी ते सांगता मेळिल्ल्या वेळार ताणें जेरुसलेमांतले भायर सरून वचनाये बगार बापान बसयलेल्या देण्याची वाट पळोवन रावत जाय म्हूण ताणें तांकां ताकीद दिली आनी ताणें म्हळें त्या बसवणेच्या विशयान म्हजेच तोंडांतलें अशें तुमी आयकलां जुवां न्हू उदकाचें स्नान दिलें पूण तुमी आनीक थोडेच दिसांनी पवित्र आत्म्याचें स्नान घेतल्यात अशें धर्मदूत सांगता मेळिल्ल्या वेळार जेजू लागीं विचारूंक लागले सोम्या हेच काळार वे तूं इस्रायेलाचें राज पुनर्स्थापीत करतलोय पूण ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें बापान आपल्या स्वंत अधिकारान निश्चित केल्ली वेळघडी समजून घेवचें काम तुमचें न्हय पूण तुमचेर पवित्र आत्मा येतालो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें उपरांत जेरुसलेमान सगळ्या जुदेयान आनी समारियान आनी संवसाराच्या पोंतांतल्यान पोंता पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात ताणें इतलें सांगून जातच ते पळयोवन आसतनाच ताका वयर वयर उबारून व्हेलो आनी तांच्या दोळ्या मुखां वयलो ताका एका कुपान लिपयलो अशें सडत वेतना आनी ते आनीकय मळबागस दीस लावन आसतना दोवे वस्तूर न्हेसलेले 2 जाण एकाचणे तांचे सरशीन उबे जाले ते म्हणाले गलिलेच्या मनशानो तुमी अशें मळबाग दीस लावन कित्याक उबे रावल्यात ओ तुमचे मदलो वयर उखलून व्हेला तो जेजू जसो तुमी ताका सर्गार सोडून वेतना पळयला तसोच परत्यान येतलो देवाचें उतर देवाचे व्हड उपकार
संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव स्वर्गासटा तुतुरेच्या नादात सर्वेस पोसडत येता संतोषाच्या उद्गारामध्ये सुमिस्त पोरसानो ताळ्यो पेटा गोबाट मारू देवाक जैता गीत गाया अत्युन्नत देवाची बिरान आमकां आसूंक जाय कित्याक आपले प्रितुमेचो अधिक वतो राजातो संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सदासदा तुतुरेच्या नादात सर्वेस पोसडत वेता संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव स्वर्गासटा तुतुरेच्या नादान सर्वेस पोसडत वेता आमच्या देवाक वंदिया ताका वाकणा आमच्या रायाक हरसिया ताका वाकणा संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सदासदा तुतुरेच्या नादात सर्वेस पोसडत वेता संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सदासदा तुतुरेच्या नादात सर्वेस पोसडत वेता हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्त मनशाच्या हातांनी केल्ल्या पवित्रांत प्रवेश जालो ना. हें खऱ्या पवित्रांचें प्रतिरूप मात्र. तो सर्गार प्रवेश जालो. आतां देवा समोर आमचे पासत हाजीर जावचे खातीर तो भितर सरलो. हेरांचे रगत घेवन हर एक वर्सा पवित्रांत रिक्तेल्या श्रेश्ठ याजका बरी तो आपणाकच परत्यान परत्यान भेटयना. तशें केल्लें जाल्यार संवसाराचे रचनेतावनूच ताणें परत्यान परत्यान कस सोंसचे पडटे. पूण आतां ह्या शेवटीच्या काळार आपल्या बलिदाना मुखान पातक काडून उडोवचे खातीर एकच पावटी तो हाजीर जाला. जशें मनशाक एक पावटी मरोंक निर्मिलां आनी त्या नंतर तांची जडटी जाता, तशें क्रिस्ताकी समेस मनशाचे पाप काडचे खातीर एकच पावटी भेटोवन दिलो. पूण तो परत्यान येतलो. पातकांचो नाश करूंक न्हय, बगार ताच्या येण्याची अत्रेगान वाट पळोवन रावलेल्यांक तारण दिवच्याक. तर भावा भयणीनो, जेजूच्या रगता वरवीं भोव पवित्रांत भितर सरूंक आमकां पुर्तें धैर्य मेळटा. पडद्यांतल्यान उतरोन वेची एक नवी आनी जिवी वाट ताणें आमकां उगडल्या. तो पडदो म्हळ्यार ताचीच कूड. ह्या शिवाय देवाचे घरचें कारभारपण चलोवंक एक वर्तो याजक आमकां मेळ्ळा. देखून खऱ्या काळजान आनी तीर भावार्थाचे खात्रेन आमची गुन्यांवकारी अंतस्करणां नितळ कर आनी आमच्यो कुडी नितळ उदकान धुवन देवाक आमी लागीं सरया. आमी पासारतावन तो बरवसो तिरासणेन सांबाळया. कित्याक आमकां बसवणी दिल्लो देव
सदांच विश्वासी. देवाचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. वसा आणि समय स्पर्शांक शिकया म्हणटा सोमी आणि संसाराचे अंत पर्यंत हांव तुमचे सांगत आसतलो. हालेलुया हालेलुया. स्पर्श वर्तमान प्रगत करून गोवतानी काळीज सर्वेस पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. थोडी क्रासीस गलिलियाक पटींग गेले आनी जेजून तांकां मेळोवंक सांगिल्ल्याक दोंगरार येवन पावले. ताका पळयसच शिसोनी ताका नमस्कार केलो. तांचे मदल्या भितरल्या थोड्या सुद्धा भाव तवळ पर्यंत वचूंक नातुल्लो. जेजू लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर्व पदवी दिल्या. देखून वसा आनी समेत स्पर्जांची शीस करा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर्व आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया. आनी हांव सदांकाल संवसाराची अखेर पर्यंत तुमच्या संगत आसतलो म्हण उगडास दवरा. देवाचें उतर. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भुरग्यानो, भावानो आनी भयणीनो, आमी ल्हानपणार आयकल्ली दोतोरनो. ह्या दोतोरनेंत देवा विशांत 3 संगती आमी जाणाव. देव सर्व कितें म्हणटात? देव सर्व डॅश. आ फिलीप कितें म्हणटाय? व्हडल्यान सांगा सांग मावळी. पदवेदार. देव सर्व पदवेदार. देव आनी आ हां हां सर्व जाणार. देव सर्व जाणार. मागीर देव सगळ्या सुवातेनी आसा. देव सगळ्या सुवातेनी आसा. ओमनी पोटेंट म्हळ्यार ओमनी पोटेंट म्हळ्यार देव सर्व सत्यवंत. पदवेदार सत्यवंत. ओमनी प्रेझेन्स म्हळ्यार देव सगळ्या सुवातेनी आसा. ओमनिशियन्स म्हळ्यार देव सर्व जाणार. ही नोस एवरीथींग. कळ्ळें गे? एवरीथींग. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, असली पदवी देवाची. समजलें गे? आनी आयच्या दिसा जेजू सर्गार सोडून गेल्ली परब आमी आचरण करता. सर्गार सोडून गेल्ली परब. कोण सोडून गेलो सर्गार? हां जेजू सोडून गेलो. कित्याक सोडून गेलो? कित्याक सोडून गेलो? कित्याक? कित्याक तें ताचें सिंहासन. त्या सिंहासनार बसच्याक तो सोडून गेलो सर्गार. सर्ग म्हळ्यार सोडोवप आमी उसली सुवात. स्टेज म्हळ्यार कितें म्हणटा आमी? स्टेज वेदी म्हळ्यार एक सकडाचे की उबार आसलेली सुवात. रावळेरांत रायाची बसका सकयल आसा की वयर आसा? हां एका वेदीचेर आसा. उबार सुवातेर. सर्ग उबार सुवातेर. आनी ह्या उबार सुवातेर देव सोडून गेलो. देव सोडून गेलो. देखून संतोषाच्या उद्गारा मोदे देव सर्गार चड
ऐकता तुत्तुरीच्या नादा सर्वे स्पर्शडत वेता. तो वैभव देवाचो, ताचें सिंहासन तें, ताची पदवी ती, ताची राज्य पदवी ती, राजकारबरपण तें, आनी त्या पदवेक तो सोडून गेलो. ताका धरून व्हेलो गी, उखलून व्हेलो गी, उबारून व्हेलो गी ना, तो पदवेन मेटांक काडून सोडून गेलो. कित्याक ताचो तो अधिकार, ताची ती पदवी ती अंत नातलेली. कित्याक तो सोडून गेलो त्या सुवातेर? कित्याक तो सोडून गेलो? पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, राज्य पदवी सर्गेचो दळबार ह्या विशांत स्नानीक ह्या विशांत सांजू हांव सुवार्थेकार ताका लाभलेल्या उगडापणांत तुम्ही पळयता जुवांक केलें उगडापण तुम्ही वाचलें जाल्यार सर्गींच्या दळबारा विशांत तो अपुर्बायन सांगता. सिराफीम, आंज बडवे, देवदूत तांचें गायन न्ही हें सगळें तो बरें करून विवारिता. असल्या वैभवांत जेजू सोडून गेलो. कित्याक तें ताचें सिंहासन, ती ताची सुवात, त्या सुवातेक तो पाटी अधिकारान गेलो. कित्याक गेलो? कित्याक म्हळ्यार तो थंय तानूच देवोन आयिल्लो. कित्याक तो थंय सावनूच देवोन आयिल्लो. खंय आयिल्लो? मनशा मदें रावच्याक आयिल्लो. बाहुबली पिक्चर पळयलें तुमी? पळयलें? पळोवं ना गे? बाहुबली पिक्चर. बाहुबली तो रावळेर सांडून कोणा मदें रावूंक येता? आयो रे आयो बाहुबली म्हणटात लोक सगळे. कित्याक तो आयलो तांच्या मदें? पळया, रावळेर सांडलें ताणें. रावळेरान तो ताका भायर घालो, रावळेरांतलें सांडलें. रावळेर सांडून तो लोकां मदें आयलो. कश्ट तेल्या लोकां मदें ताणें काम केलें. तुमी म्हाका पळोवंक जाय. कश्ट तेल्या मदें तो रावलो, कश्ट तेल्या मदें तो उलयलो, कश्ट तेल्या मदें ताणें काम केलें. आनी पळया, दगीन वळवळतेल्या कश्ट नासलेल्या मनशाक सुटका दिवचें ताणें प्रयत्न केले. आनी लोकांक खुशी जाली. आनी लोक म्हणालो देव आमच्या मदें आयला. तशेंच म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू सर्गींच्या राजांत आसलेलो, सर्ग सांडून सर्गींची मेटां देंवोन आयलो संवसारार. आनी येता आसतना पळया, अवंकार मायेच्या उदरी जल्म घेवन आमचे बरी जावन आयलो. आमचे बरी, म्हजे आनी तुजे बरी जावन आयलो. आनी हांगासर येता आसतना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमची दुर्गत पळोवन, आमचे कश्ट पळोवन, आमची दूख पळोवन, आमची पिडा पळोवन, आमचे वळवळे पळोवन तो कणवळलो आनी आमच्या मदें रावलो. अनाथांक सांगात दिवच्याक, निर्गतिकांक आदार दिवच्याक, कोडकारांक पिडेस्तांक गुण करच्याक, एकसुरपणांत आसलेल्यांक सांगात दिवच्याक, रडतेल्यांक बुजोवच्याक, पातक्यांक बगसूंच्याक आनी एका नव्या जिविताक पावोवच्याक तो आयलो. आनी लोक संतोषपुरी जालो, कुशाल बरी जालो. आनी म्हणालो देव मनशां सांगता, इम्मानुएल, देव आमचे मदें. देखून तांणी ताळयो पेटल्यो. तांणी ओसान्ना दाविदाच्या पुता म्हळें. तांणी आंगवस्त्रां तांणी हांतुळ्ळीं आनी जैतुनाच्यो थाळयो घेवन जय जय दाविदाच्या पुता म्हणून तांणी उद्गार उसारलो. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, कितलें एक महिमे बरीत पळया. कित्याक जेजूतान पळयल्लीं ती तांणी कृत्यां, दृश्यां, जावं पुरो उदका वयर सरचें, जावं पुरो वाऱ्या वादळ थंड करचें, जावं पुरो मेल्ल्यांक जिवंत करचें, जावं पुरो खोडकारां नितळ करचें, जावं पुरो आरीगाराक गुण करचें, जावं पुरो ताप लागलेल्यांक सुडका दिवची, जावं पुरो देवसां लागलेल्यांक धांवडोवचें, असलीं महत् कार्यां ताणें केल्लीं आसात लोकां मदें, लोकां खातीर. आनी हें पळयलो लोक लिजायक विस्मीत पावता. जेजूची शिकोण, सर्गीच्या राजाची शिकोण आयकून दादोशी जाता. आनी ह्या मुखांतर पळया, तो
देव आमचे मदें आसा, इमॅन्युएल, देव आमचे मदें आसा म्हूण तांकां भोगता आनी हें भोगप तांकां येता आनी ती संतोश बरी जातात. आनी म्हज्या मोगाचे भाव भयणीनो, पळया हें जावन आसा जेजूचें आजारपण ह्या संवसारांत. देखून फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सा पावलो बोवा पुरब्यान म्हणटा, सैमानतो देव, सैमानतो देव, ताचें राज्य सिंहासन सर्गीचें, राज्य सर्गीचें, सगळें सर्गीचें, दळबार सर्गीचो, पण त्या समाज संपणाक तो लब्धून रावूंक ना, त्या अधिकाराक लब्धून रावूंक ना, त्या वैभवाक आशेवन रावूंक ना, त्या सिंहासनाचो तो मोग आशेवन रावूंक ना. तो सोडून आयलो, सगळें मेटान देंवन आयलो सर्गींची. कोणा मदें आयलो? आमच्या मदें आयलो. आमचे बरी आमचे गतींतच येयलो, पातक मात्र सांडून आमचे बरी तो जालो. आमच्या की पास्ट गुलामाचें रूप ताणें घेतलें. देखून देवान ताका परत उंच बारलो आनी आयच्या दिसा परत 300 मेटां सोडून गेलो. पण येता आसतना पळया हांव करमायाच्या उदरी कूड घेवन तो आयिल्लो. वय गे न्ही? आं, पण आतां परत सोडून वेताना कशें गेलो तो? कूड घेवन गेलो की आत्मो घेवन गेलो? कुडी आत्मे समेत तो गेलो. कित्याक म्हळ्यार ताची कूड ती महिमे बरी जाली. पास्काच्या राती ताची कूड महिमे बरी जाली. तेदोळ पर्यंत ती कूड म्हज्यान तुज्या कुडी बरी आसली. ती महिमे बरी कित्याक जाली? कित्याक जाली म्हळ्यार ताचें थंय पातक नातल्लें. देखून सा पावलो म्हणटा, पातक मात्र सांडून आमच्या गतीन तो जियेलो. पातकाचो एक तिपो, पातकाचें एक खत त्या कुडीक लागोना. देखून खंयचोय मातयेंतलो किडो त्या कुडीक खावंक शकना. खंयच्याच एक मातयेचो किडो त्या कुडीक साकोंक शकूंक ना. देखून ती आपट उरली आनी ती नितळ उरली, ती जीव उरली, जीव ती मरण पावूंक ना. कित्याक देव स्वामी जेजू क्रिस्त जीव आनी जिवानपण, जीव आनी जिवानपण, तोच आरंभ, तोच उगम, तोच जीव, तोच जिवानपण. खंयचेच मरण ताका दंपूंक दवरूंक शकना. हे मरणा खंय आसा तुजें जैत? हे मरणा खंय आसा तुजें कोणस? जैतान मरणाक घेवन सोडलें. कित्याक ह्या फुडा सोम्याचेर मरणाक कसलीच पदवी ना. स्वस्थ. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, ताची कूड जीव उरली, ती महिमे बरी जाली, महिमे बरी जाली. देखून तवळ सिसांक ती दिश्टी पडली. सोसूंक तवळ सिसांक आपणूंक लायली. तवळ सिसांक ती मेळ्ळी आनी तवळ ती मायाक जाली. ती महिमे बरीत कूड. त्यात कुडीन तो सगळीं सोडून गेला. हाका कारण रितो फोंडो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, रितो फोंडो ताची कूड ना. देखून आज तो कित्याक सोडून गेलो? कित्याक ताच्या स्वास्थानार तो फाटीं गेलो. तर तो फाटीं गेलो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, तर जेजू आमचे मदें ना जालो. जेजू आमचे मदें ना जालो. 2000 वर्सां तावन जेजू आमचे मदें ना. तो सर्गी मात आसा? सर्गी मात आसा ना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, तो आमचे मदें आसा. देखून आमी शिकली दोतोन तो सगळ्यांनी आसा. तो सर्गार कसो आसा? संवसारांत आसा. देखून तो एक आत्म्या रुपार आमचे मदें आसा. देखून तो म्हणटा, सताचो आत्मो येतच तुमकां सर्व शिकयतलो. हे सताच्या आत्म्याक तुमी घेवंक आसा. तो म्हजे तावन आयिल्लो, म्हजो एक वांटो तो. हांव तुमकां सोडून गेला. तो तुमकां धैर्य दितलो, तो तुमकां शिकयतलो, सरसंगती तुमकां तो सांगतलो आनी तुमी सगळीं समजतल्यात. देखून सिसांकेक तो जबाबदारी दिता. तो म्हणटा, वसा सुमेश पर्जांचे शीस करात. वसा पूर्वतन पश्चिम, पूर्वतन पश्चिम, उत्तरतन दक्षिण पर्यंतल्या सगळ्या गांवाक वसा. सगळ्या गांवाक वसा. आज संवसारभर सुमार 145 करोड कातोलीक आसात. कितले? 145 करोड कातोलीक. आमच्या भारताच्या सगळ्या जनसंख्याचे तितले कतोलीक सगळ्या संवसारांत कतोलीक मात. आनी उपरांत क्रिस्ताक वळखूनचे कुडशिले जाल्यार आनी तितलेच आसात. आनी तितलेच आसा सगळ्या संवसारांत. तशें म्हणटना संवसारांत
तिनां 2 वंटे लोक क्रिस्ताक वळखता. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, हें काम कोणें केलें? धर्मदूतांनी केलें? धर्मदूत फकत हात्यारां माचले, हें काम सोमयान असं केलें पवित्र आत्म्या मुखांतर. देखून ताणें म्हणलें कितें? तुमी वसा, ही सुवार्ता प्रगट करा, संवसाराच्या शिमा पर्यंत वसा आनी हांवें दिल्ल्यो सर्व आज्ञा, सर्व उपादेश तुमी तांकां जिवंक शिकया. जेजूचो उपादेश खंयचो? कसो? एकामेकाचो मोग करता. ताणें इतल्यान म्हळें, जुवांच्या वंजलांत 15 वाजता हांवें तुमकां दिवचो उपादेश वो, तुमी एकामेकाचो मोग करा. तितलें, दुसरें कांय न्ही. तुमी एकामेकाचो मोग करा. हांव संवसाराक उजो लावंक आयलां, उजो आसाच म्हाका पेटलोलो जाय ओ मोगाचो उजो वसा, सगळ्या संवसाराक प्रसार करा. इतलोच हांवें तुमकां दिवचो उपादेश वो, तुमी एकामेकाचो मोग करा वसा. आनी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, पूर्वतन पश्चिम उत्तरतून दक्षिण पर्यंत सगळ्या राष्ट्रांक वो मोगाचो उजो तांणी पेटोवंक सुरू केलो आनी सगळ्यांनी पासारलो. आज सोमयाक वळखतलो जायतो लोक आसा. आनी जेजू म्हणटा, तुमी भियेनाकात, संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमच्या सांगात आसतलो. आसा सोमी नातुलो जाल्यार आ सोमयाच्या मोगाचो संदेश सगळ्या संवसारार विस्तारतो ना. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आज सोमी सरकार सोडून वयताना तो आमकां कितें संदेश दिता? तो इतलेंत म्हणटा, हांव तुमचे फुडें वेतलो आनी तुमकां एक जागो तयार करतलो. जागो तुमकां एक म्हज्या बापाच्या घरा जायतीं कुडां आसात आनी तातूंत तुमकां एक कूड हांव अमानत करून दवरतलो. म्हाकाय तुकाय सगळ्यांक. सुरकेंच्या राजांत इतलीं कुडां आसात की, बरीं कुडां आसात. AC आसात, नॉन AC आसात, डिलक्स आसात, सुपर आसात. खंयच्याच 5 स्टार हॉटेलांत तसलीं कुडां आसची नात. पूण तीं घेवची भाग म्हाका आसा जाय आनी तीं कुडां आपणावची हर प्रयत्न हांवें करी जाय. देखून जेजो म्हणटा, हांव तुमच्या फुडें येतां आनी तुमकां एक जागो तयार करून दवरतां. म्हज्या बापाच्या घरा जायतीं कुडां आसात, तांतली एक कूड हांव तुमच्या खातीर अमानत करून दवरतां. म्हाका आनी तुमकां एकल्या म्हणटा. देखून ह्या संवसारांत आसतलेले आमी कितें करी जाय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो? इल्ले पयशे जमा करन, बँकान दवरन, पुताक आनी सुनेक आपोवन हाळे पुता हांव मेल्या उपरांत एक सिमिटीचो बरो पोंड बांद म्हणचे गे. पोंड बांद आनी फुलां घाल म्हणचे गे. ताच्या बदलाक ते इल्ले पयशे कश्ट येतल्यान दिवन केलें जाल्यार तुका सर्गीच्या राजांत बऱ्यांतलें बरें रूम कूड सोमी तयार करून दवरतलो. नातल्यार तो सिमिस्त्यांतलो पोंड मात्र तुका मेळटलो. देखून म्हज्या मोगाच्या बाबा एवढो आसतली जाय. संवसारी जिवितांत जेजू सर्गी सोडूंक गेला म्हळ्यार म्हाका आनी तुका एक वाट, एक सुवात, एक जागो, एक घर, एक रूम तयार करून दवरूंक गेला आनी त्या पासून हांवें वावरी जाय आनी तवळ तें कूड म्हाका मेळटलें. असलें मोगाचें जिवीत जिवंक सगळ्या संवसारांत जेजूची सुवार्ता प्रकट करूंक आनी सगळींच्या रासांत सोम्यान अमानत करून दवरलें तें कूड आपणावंक सोमी आमकां आदार कृपा दिवं दी म्हूण मागया. आमेन. उबी रावया. त्रिएका देवातें आसलो आमचो बाबा तूं सरिया सगळीं सांगाता म्हणया, सतमंता देवाक, सर्पद्वेतारा बापाक, सरकारी पितेमीच्या रस्तारा आनी जेजू क्रिस्ता एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या जो पवित्र आत्म्यावरी गर्भेशनो बोलो हांव कारमरियेंतान जल्मलो, पांचवेल्या ताणें कोच उसली, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेल्यान ताका निकी पिलो, तो मेल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, सरगार सुडलो, सर्पद्वेता देवा बचाव व्या बसला, तीन तांचवेनी मेल्ल्यान ती मिरसबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र कतोलीक पुयसबी भक्तां स्वेकता पदकाचें मुखसणें कुडीचें जिवंतपण सासनाचें जिवीत. आमेन. येस बाबार्थान येस बरोवशान आमची मागणी, आमची गरजो, आमची आशा त्रिएका देवाच्या पांयां तळ आमी समर्पण दिवया. बापा, आख्खे पुयसभेच्या मुखेल्यांनी मोगान आनी बोगसण्याच्या स्पिरितान जियोन तांच्या आदीन दिल्ला वावरत्यांतय वावरत्याची साक्ष दिवन जियोंक आदार दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. देशाच्या आडळतेदारांनी राजकारभाऱ्यांनी सुवार्थेच्या मोलांनी प्रेरीत जावन शांत समाधान नीती पसत वावरूंक आनी आपल्या लोकां पसत बरी योजना रुपीत करूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. पिडेस्तांनी प्रायवंतांनी
कष्ट अडचणेक सांपडल्याने पवित्रत्म्याचे सक्तेन बरोवन धैर्यान आनी बावरतान तांचे कश्ट सोसूंक आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या पिरगजीच्या सर्वांनी तुझ्या पुता क्रिस्ताचेर संपूर्ण विश्वास दवरून आपणाचो वावर करूंक आनी बावार्थान जियोंक बोल दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. एवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी आजार जाल्ल्या आमी सोमेस्तांनी बक्षण्याचो आनी जिणी बदलापाचो संदेश दिसपरत्या जिवितान जियोन तुझ्या पुताक साक जावंक कुरपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. एकडे बरदोळे दांपी आमच्या खासगी गरजां खातीर मागया जे कोणा मागतान बसयलां जुडास काडया. ह्या हप्त्यान समारातावन भुरगीं सगळीं इस्कल सुरू करतात ती जाणवाई ती चिरोकाय ती गिन्यान तांकां फोव जायची आमी मागया. सर्गीच्या भू मुगाळ बापा तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी देन स्विकार करी. संवसारी जिविताच्या पयणार आमी आसांव मोगा सोपा दीस सगळ्यांनी पाळूंक जिवंक आनी प्रसार करूंक तुजो पूत आमकां आपोवणें दिता. त्या आपोवणें काल जिवन तुज्या पुतान थंय करून दवरलेली ती सुवात आपणोवंक जाय आसची कृपे देनी आमकां हो कर म्हूण मागता हांव. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. दाखवून मुसाच्या वावरान केला तो आमकां पिवन जातलो ससनाच्या ससना देवा जय. सर्वीस पला देवाला नुवे बदकाचे दूध आमी बलिदान फुडें जावन
म्हणजे भाव बहिणीनं म्हणजे तुमच्या हातांतले पवित्र बलिदान सदपदवे दादव बाप्पा मानतात असले जा म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानक आणि महिमेक आमच्या आणि आख्या पवित्र सभेच्या आदावांक सर्वेस्पर मानून घे. प्रितीच्या आमच्या बहुमगाळ बापा तुझ्या पुता जेजू स्वसर्ग प्रवेश संभ्रमण ओ ऐकणं सुयेचन मी तुका समर्पित आहो. हे यजनान तुका आमची कालती देणी मेटोवन आणि तुझ्या महिमेवंत जिवितांत आमकां वांटो दिताय तो घे म्हणा. संवसारी आशा आणि वडवीक सांडूंक आणि सर्गींच्या महिमेवंत जिविताचेर आमचे काळीज आणि मौन दवरूंक आमकां फोव कर म्हण आमी मागताव. क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आणि ससनाच्या देवा सर्व काळी आमी तुका सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा सोमी जेजू महिमेवंत राजा पातक्याचेर आणि मरणाचेर जैत व्हरून देवदूतांच्या जैता गायना मोदें दाबाजान सर्गार सोडून गेलो. देवा आणि मनशा मदें मध्यस्थ तो संवसाराचो मनसबीदार आणि सर्गींच्या दळबारांचो धनी आमकां सांडून वेचाक न्हय पूण आमचो बरवसो जावच्या. जेजू आमचे मदलो बापाशी उतरून गेलो. जेजू पवित्र सभेचो रंबानी मास्ता जंय तो गेला थंय आमी वचूंक आशेताव. देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आणि सर्गीचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुझ्या वैभवान. उंचगी तुका जय. उंचगी तुका जय. उंचगी तुका जय 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 जय. उंचगी तुका जय. सर्वेस्पराची नवी येता ताका जय. उंचगी तुका जय 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 जय. उंचगी तुका जय. पवित्र घडी आमी संभ्रमता भाव भयणीनो हुंडो आनी वायन आसलें जेजूचे मांस आनी रगत बदलची घडी. हे घडी आमी आमची जिवी समया समर्पिया. मग असो संदेश सगळ्या प्रसार करूंक सगळीं राजांत असलेली सुवात आपणावंक जायची कृपे दिनी जेजूच्या कुडी रक्तातून मागून घेवया. बापा करुसो तुम पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें हो
तुम्ही समेस्त घेयात आणि कयात ही मुजी कूड तुमचे पसोतू समर्पणची. तेच परी जेवण जात असताना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याचे सांक दिली आणि म्हळ्यां तुम्ही समेस्त घेयात आणि अंतले पियेत ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी ससनीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत ते वरवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta song gutu pergetuya Jesu jiwan zala Jesu noyan etola बापा जेजूच्या मरणास्वानी पुनर्जीवनपणास्व मी भक्तीपणी उडास करता आणि जिवीत सोंडो आणि सोडण्याची काल्स तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोवकली देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कूड रग सेवतेल्या आमा समेस्तां पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा सगळे संवसारार विस्तरलेली तुजे पवित्र सभेचो उडास करी. पप्पा लिओ सोदावो आमच्या वापसी पिटर पौल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर तांकां आनी तुजे इस्तगती नंतरलेल्या समेस्तां तुजे परजडीत मुखार मळपळूंक फोव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवंकार मरे देवाचे माये संगती दिसपती भाग्यवन झुजे भाग्यवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मतीन दवरून ताच्या मोगाचो संदेश सगळ्या संवसारा परगट करूंक आनी ताणें बसयलेले आनी ताणें आमकां अमानत करून दवरलेले ती सारकीच्या राजाची सुवात आपणावंक देवा सुवादार आनी कृपा मागून सुमियेन जिखलेले मागणे सांगता मागया. आमच्या बापा सगळीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची पयली आमची तांव तशी आमची बदकां मोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले पिडेशिडेंतले आमकां निवार. दयेकरुणेची वितांत समाधान संतोष आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमचे सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकूळतेने सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबतीचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दिने एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवर चलयताय ससनाच्या ससना. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. माया मग सुगुर्तू जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सर म्हजे कोटेपणाचो सर वैरांत म्हाका निवास सदां तुज्या ज्ञान म्हाका आदार दी आनी तुजे सगळ्यो क्लोज करूंक कितें म्हाका एक म्हयनाका सुमिया. पळया इज जावन आसा जिवंत देवाची शेळी आम्हा समेस्तांच्या मोगान बरो मनीस ह्या संवसारी आयिल्ली. समेस्ताचो मोगाचो संदेश
उपाडे सगळ्या संवसाराक प्रगट करूंक आपोवणें दिता ती सिरकेच्या राजां जायतीं कुडां आसात तांतली एक कूड तुमकां तयार करूंक हांव फुडें वेता म्हणून ही स्वात आमकां बसयता ती संवसारी जिविताच्या बऱ्या करण्या मुखांत ही स्वात आपणूंक आमकां उलो दितात ती हे शिडयेच्या जेवणाक पयलेली आमी सर्व सुभागी समया तुवें म्हजे भितर येवचे बाग म्हाका आपोवना पूण तुजे कास्पुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुडरगत म्हाका सस्ताच्या जिविता सांबाळूं आमेन. प्रार्थुया. सर्गींच्या आमच्या भोवमोगाळ बापा तुझ्या पुता जेजूक सर्गार उबारून आमचे मनशा सेम तुवें तुज्या महिमेक पावयलें आनी ह्या संवसारांत आसतनाच आमकां तूं तुज्या दैवीक जिवितान वांटो दिताय तर आमच्या काळजाच्या अत्रेक आनी सगळें आमचें क्रिस्ती जिवीत दिसान दीस चड आनी चड तुजे शिवडून व्हर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देवा बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. वचून ह्या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार भक्तीन मी सांदवांटिली जाल्यार तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पडयता. देव बरें करूं म्हणटा. आमी तुमच्या खातीर मागता तुमी आमचे खातीर मागा विनंती करता. तुमकां समेस्तां देव बरें करूं. गॉड ब्लेस यू. Uswadam sofango, Reiranami Guru, Pergednya Krista, Shanti pasut Bauru, Niti pasut Susu, Santos Serlian Hadu, Savya Saks Moga, Jesus Tuhan Soara, Mogan Tuhan Moga Tuhan kesabar Kurben surami asu Jie sengke sedangkan
मोगाळ पुता सोवे अंबार मोरी आशीर्वादी नमान बाळोक जेजू आशीर्वादी आमकां रोजारी सैबिनी आमा पासोद विनंती सगळी संगता बगीन कुर्साचे कृपेन येवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे नी पुताचे नी पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. मोगाचे न्हू रोजार मायची फिरगस तशेंच बाळोक जेजूचे पुनशेत अलंकार फादर मेलविना तावन तुमकां प्रणाम. अलंकार फिरगस भोव पुरातन फिरगस तशेंच ह्या फिरगजेंत आसचें बाळोक जेजूचें पुनशेत ह्या बोंदणीच्या परिसरांत अति मोगाचें आनी अभिमानाचें. ह्या पुनशेतांत जायतीं असर्या विस्मितां घडटात. जायत्यो भक्तीक ह्या पुनतळाक हांगासर येता. बाळोक जेजूच्या पांयांतळा आपली मागणी उबारता आनी जायतें बरेंपण आपणायता. ह्या संदर्भार हांगासर हर एका शुक्रारा दिसा सकाळीं 6:30 वरांक मीस उपरांत नवेन 10:30 वरांक सक्रामेंताचें रादान 11:30 वरांक मिसाचें बलिदान उपरांत नवेन भक्तिकांक जेवण पिडेस्तां खातीर विशेश मागणें भलायकेचें सुटकेची मागणें आनी विशेश करून हांगासर आयिल्ल्या सर भक्तिकांक प्रतिरितीन कावन्सिलिंगाची मांडावळ इत्यादी सर्व हांगासर आसून हें पुनतळ सर्वांक एका भलायकेचें आनी एका सुटकेचें पुनतळ जावन हांगासर आपलो वावर दिवन आसा. हे संदर्भार तुमी वर्तमानान ह्या पुनतळाक येया, भेट दिया आनी बाळोक जेजूची भरपूर आशिर्वादां जोडा. ह्या पुनतळाच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. कंडे जावन उदार मनान कुमक करूंक आमी तुमकां आपोवणी दिता. तुमच्या उदार मनाचें दान हांगासर कणसिल्ल्या ह्या नंबराक फोन करून तुमी आमकां धाडून दिवयेत. तुमकां सर्वांक स्वागत.